Tinggal satu nih. Ating paint malah ti ay mula ko tun. Udah menjadi dua kami, kami dempet. वाह निकाल के रखा सुल्तान रोड पे नहीं हाँ हाँ नहीं लगाया ओके टमाटर सेट का झाड़ू हटा ना 50 साल के बाद ये पानी लिया कितना ठंडा पानी है 50 साल के बाद लिया पानी कोल डेविड भी आता है ना हो तो ऐसा लो दुनिया ना गया लो गो ऐसा है जॉन तो ऐसा लो ना हो आम भुरगेपणाचो हे बांयच उदक पिताली आनी आमचे बांयच उदक इतलें साप आनी केन्ना सुकना आसलोलें दिसभर सुकतालें मागीर रातीको जाल म्हणटरी सकाळ उठून पोत्तून मेळटालें आनी इतलो तेंप जालो कोणें आमची बांय उस्तिपा हें करूं ना आनी आतां मनीसूय मेळना म्हळ्यार आतां हांव बरे भाशेन उस्तील तेमी आनी बरी करून साफ केली देखून हांव चड देव बरें करूं ही तुमकां बऱ्या पडटा बांय वय उदक ना उदक ना जाल्यार आमी अजून देखून नळा बिंदूल गेली उदक काडपा येता कितू लोक येता हिंगाचो कापडां हाती वत जालो जाणटे जालो म्हळ्यार आमी येताय आनी उदक ना जाल म्हणल्यार आज 2-3 दीस देखून ना जाल म्हणल्यार सगळो लोक बिंदूल घेवन राज घेवन येतलो कित्याक राज मुको मागो येताय तेदो म्हाका कोटा नांव कितें केलें नांव कितें नांव मुगे पेरपेत सुकोरीन रोड्रिगीस So I remember coming here at this well when I was a kid. So my uncle and all they used to tell me about this well. I just stay across here, but now there is water, like there are taps at home. Hardly the wells have been used, but there are still houses. Like this is Sukorin's house here, and there are other neighboring houses here. Even that side, we call it the fetish house. They still make use of this well here. And honestly speaking, when I was a kid, the water here compared to other wells, this water was very chilling, very chilling, and I don't know what to say. They say water doesn't have taste, but trust me, the water from this well tastes amazing. Other than my well, because this is a well which is built with those kind of rocks. I don't know, not rocks. What are these called? Stones. Those stones, sorry. And the ones which we have at home are then reconstructed with those rings. So earlier even our well used to taste like that, but now not anymore. But this is the one. My dad, they used to come here, like they used to take what do you call it, liters and liters of water from here. Honestly speaking, hardly people think about it, like of cleaning the well, because there is no labor available. They charge huge fee to do that. But honestly speaking, a great initiative by Wenji. These small things matter to people. It's not about talking big. This minister, they just talk and nothing out of it comes out. They say this is what is going to happen, this is what we are going to do after. This was not even part of the plan, but this little small initiatives, they work, they gain trust. Hats off to Wenzi for doing such amazing job. Like I heard that there are about more than 700 wells that are to be cleansed, and I don't know how Wenzi is making it possible. Whatsoever it is happening, it is working. So now people will be again moving to wells because now they are going to be cleansed. So and there is no guarantee of PWD water also. There is honestly no
guarantee of PWD water. It is the pressure, I don't understand the pressure. There's hardly even pressure. How are we even going to survive this? Right now, I think it's time that we have to move back to well water because it is fresh and it is good for health as well. PWD water, I don't know, that is going to all these mega projects in here and there. If you say last time Pramod Savan said that there's scarcity of water, but come on, it's time that we have our place. We have people have their own property. They can build a well. The government has to allow or come up with something, in which No, it government has to be, has schemes. There are schemes for wells. You have okay. to preserve, But yeah, repair. There is it a well. should be that the ministers has to talk about it. Who's going to talk about it then? But honestly speaking, forget all that. This is, as I said, small things matter, and cleaning of a well was a much needed thing. Yeah. Say your name. My name is Grisello Fernandez. You're from Benoli. I'm from Kolwa. This is in Kolova. Part of it is in Benolim. This falls under Kolwa. That is in Kolwa. So they're from that side starts the Kana Benolim. Sokil na dene. हांव हिंगाचो ग्राउंड मालेरीचो हांवें हें चोयलां बरी एक्टिविटी चलता हिंगा आमगे आमदारान 2022-24 तेमी गायर उसपिवपाक केल्लोले ही बरी इनिशिएटीव आनी आतां बरें हें युनीक तेमी बांय उसपिवपाचें बांय साफ करपाचें ही आमगे बांय आतां आमकां बांय मेळनाय आमी धाकले आसता आमी सगळे उदक हाताले बांयचेच म्हळ्यार आतां आमगे कॉलनी जाले आनी आमकां बांय नाय सो ही बांय आसलो ती आमगे आतां तेमी उसपिल्या आनी म्हाका दिसता हो बरो इनिशिएटीव आमगेलो जोरयो आहाय त्यो एक्टिवेट जातली पोतून आनी हें काम सामकें बरें आनी प्रोसेसूय बरो सिम्प्लिफायड केला तुमी कित्याक फकत नांव दिवप पडटा आनी तुमी येता आनी मागीर क्लिनींग कोताय हें बरें जालां सो देव बरें करूं बाय आमी फुडारा सांबाळपा जाय हय हें सांबाळपा जाय कित्याक आमगे मरे ते स्ट्रीम आहाय त्यो आतां आमी अनटच आहाय त्यो आनी आमी वॉटर टेबल बी आहा तो आमी युटिलायज करपा जाय हिंगा आनी तें फ्रेश वॉटर सामकें हें हेल्दी उदक सामकें आनी सो देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक तुमी सगळे येयल्यात आनी बरे भाशेन केलां आनी बरें एक्टीव वो उदक म्हणटा तें आमगे सामकें इम्पॉर्टंट आमगे लायफान वॉटर इलेक्ट्रिसिटी इज द सेकेंड थिंग सो इट्स अ गुड इनिशिएटीव थँक्यू वेरी मच कॅप्टन आज पासून कितले केले बायो सो जे भाशेन तुमचो चोय जातलें फॉर 3 years आफ्टर विनींग वी सिम्प्लिफायड द प्रोसेस ऑफ गायर साफ करपाक पयलीं गायर साफ करपाक फॉर्म 1 and 14 मागताले आनी व्हड उपकार केल्ल्या भाशेन कोताले जायत जाण सो हो सामको सिम्प्लिफायड करून आमी म्हाका समज ऑलमोस्ट 900+ गायर उस्पिले इन द लास्ट 3 years सो दीस इयर वी सिम्प्लिफायड द प्रोसेस ऑफ क्लिनींग वेल्स व्हेरी सिंपल पब्लीक वेल जे भाशेन आतां पाद्री गेल्या पब्लीक वेली इगोजी बांय सो ही बांय कोणे जाल्यार हिंग लोकांनी नांव रेजिस्टर केलें आमगे टीम येता आनी पंप बी घेवन आख्खी बांय तुका साफ करता तितून पोताश घालता मीठ घालपा तें घालता आनी ही बांय साफ करून दिताय सो सुमार अरावंड 750+ बांय रेजिस्टर जाले आमकडे साफ करपाक आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 विलेजींनी रायट फ्रॉम सुराले कोलवा बाणाले वार्का ओर्लेम कार्मन आनी काबलोसीम वी हॅव कंप्लिटेड क्लोज टू 400 वेल्स आम लास्ट वीक ऑफ एप्रिल कॉमेस केल्लें आनी आज आम 10 तारखे आहे मायाचे सो ऑलमोस्ट अरावंड 15 days जाले आम हो प्रोसेस कॉमेस केले जाल्यार अरावंड 450 वेल्स वी हॅव क्लियर्ड वी स्टील गॉट अनदर 350 to 400 वेल्स आनी लोक नांव दित आहाय ती नांव घेताय आमी टार्गेट इज एक बाय 25th May म्हळ्यार देखून वी वॉन्ट टू क्लोज ऑल दीज वेल क्लिनिंग प्रोसेस आनी बांय साफ करून मागीर आमी तांकां तेंगेलो उदक टेस्ट करतले 15 दिसांनी उदका बाटलें उदक घालन हाड म्हणलें तांकां आनी उदकूय टेस्ट करतले सो दीस एंटायर कोऑर्डिनेशन इज हॅपनिंग विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड विथ द WRD दोगांयकूय कॉन्फिडन्सान घेवन हें सगळें काम आमी मुखार वयलो आनी आय थिंक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर स्टेप बाय स्टेप
वी आर लिडींग बाय एक्झाम्पल. गोंयभर जे आज आम जें कितें कोताय, you have seen that none of the other constituencies are achieving these targets. So step by step, module by module, we are trying to show Goa and Goans at large की हो जो बदल लोकांनी म्हाका निवडून आनी आम आदमी पार्टी निवडून हाडलो, तो बदलाचेर आमी आमगे उतराचेर चलताय आनी आमी लोकांक दाखयताय आनी गोंयच्या लोकांकूय दाखोवपाक सोदताय की जरी तरी आज हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें करून आमच्यांनी कोण दाखोवपाक जाता जाल्यार गोंयभर सरकारांनी हें करूंक जाय आसलें, जें सरकार करना. आनी जरी तरी हो सरकार इसली काम करना जाल्यार आमचे एसोले यंग एनर्जेटीक आनी न्यू पार्टीज वीथ न्यू आयडियाज जे मुखार सरताय तांकां एक चान्स दिवपाक गरज. आज बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांन आमकां चान्स दिलो आहा. तेच भाशेन गोंयच्या लोकांनी एक ट्राय दिवपाक जाय फॉर द नेक्स्ट 2027 टू गिव अस अ चान्स सो दॅट वी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट अँड दॅट इज ऑल वॉट वी डिझायर. कित्याक आज कितले जाण पार्टी उडमान गेले, आम हिंगा आहाय, आम हूंय गेले नाय. And that is, I think, what the next 2027 election should be about. It is about accountability, it is about work, and कित काम कोण दाखवलं ते दुसऱ्या जाग्यान जालना ते भाशेन हे कामाचे मकसद मुखार वचपाक जाय. and that is what we are focused to make sure की आम लोकां पावपाक ग्रासरूट लेवलाचेर रस्ते लायट्यो हे सदांचे आहा, but this is something different. We need to preserve our water and that is the whole idea of cleaning these wells. थँक्यू कॅप्टन. आज होय जाय कुछ बाय कोणाला लिस्टिंग बघा आणि आमगे कारण की 2 बाय आहेत ते